पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जोहान्सबर्ग हांगा जाल्ल्या ब्रिक्साच्या बसकेंत अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, साऊदी अरेबिया तशेंच UAE हे नवे वांगडी जोडपाचो घेतलो निर्णय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या नव्या वांगड्यांक भेटयली परबीं. आफ्रिकेंतल्या खंयच्याय देशाचेर कसलोय वायट प्रसंग आयल्यार भारत इश्ट देश म्हूण सदांच दितलो तेंको. आतंकवाद आनी पायरसी आड झुजपा खातीर आफ्रिका आनी भारत देश वावुरता जोड पालवान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज पोन्न्या गोंयच्या बॅसिलिका ऑफ बॉम जीसस इगर्जेक तशेंच श्री शांतादुर्गा कवळे आनी श्री म्हाळसा देवस्थान वेर्णा हांगा दिली भेट. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत काँग्रेसचे फुडारी मणिशंकर अय्यर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची बदनामी करपी पाकिस्तानात केल्ल्या वक्तव्याचेर केली खर टिका. आनी संवसारीक बुद्धीबळ सर्तीच्या निमण्या फेरयेंत आज नॉर्वेचे मॅग्नस कार्लसन थारलो जैतिवंत. ताणें टाय ब्रेकर खेळांत भारताचो प्रज्ञानंद हाचेर जोडलें जैत. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या ब्रिक्स संमेलनाच्या निमतान दक्षिण आफ्रिकेच्या भोंवडेर आसात. आज जाल्ल्या बसकेंत ब्रिक्साच्या साबार वांगड्यांनी 6 नवे वांगडी देश ब्रिक्सान जोडपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतलो. हे विशीं सविस्तर म्हायती दितना दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती सिरिल रामफोसा हांणी ब्रिक्सान अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, साऊदी अरेबिया तशेंच UAE हे नवे वांगडी पावयल्या पावण्यार जोडटले अशी म्हायती दिली. ह्या निर्णयाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येवकार करून साबार नव्या वांगड्यांक परबीं भेटयली. आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी हो निर्णय ब्रिक्साच्या कामाक नवो नेट दितलो तशेंच भारता बरोबर आशिल्ल्या द्विपक्षीय संबंदाक नवी दिका दाखयतलो अशें सांगलें. देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे. भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध हैं, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है. ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे. जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा. ब्रिक्सान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयातल्या संवसारभरातल्या हेर संघटनांनी देख घेवन काळाप्रमाण संघटनेत बदल घडोवन हाडपाची तयारी दवरपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए. ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है. ह्या बसके वेळार चंद्रयान 3च्या यशस्वी मोहिमेविशीं खोस उक्तायतना जे संवसारान अजून मेरेन आनी कोणूच करूंक पावलो ना ते आज भारत देशान शक्य करून दाखयलां. ही फक्त भारता खातीरूच न्हय तर पुराय संवसारा खातीर अभिमानाची गजाल जावन आसा अशें तांणी मुखार म्हळें. चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की. ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है. तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है. ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है. इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से
मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ब्रिक्स आफ्रिका आउटरीच आणि ब्रिक्स प्लस डायलॉगाच्या खासा सत्रांत उलोवप केलें। ह्या वेळार आफ्रिकेबरोबर भारताची घट्ट समजिकाय आसा आनी आमी तांचें म्हत्व समजतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। तशेंच आफ्रिकेंत नवे दूतावास उगडपा सयत भारतान आफ्रिकेन केल्ल्या वेगवेगळ्या कामांची प्रधानमंत्र्यांनी म्हायती दिली। ने अफ्रीका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ साथ हमने अफ्रीका में 16 नए दूतावास खोले हैं। आज भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। सूडान, बुरुंडी और रवांडा में पावर प्रोजेक्ट्स में हो या इथियोपिया और मलावी में शुगर प्लांट्स, मोजाम्बिक, कोत दीवार और एस्वातिनी में टेक्नोलॉजी पार्क्स हो या तंजानिया और युगांडा में भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए कैंपस, भारत ने अफ्रीका के देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमेशा प्राथमिकता दी है। आफ्रिकेतल्या खंयच्याय देशाचेर कसलोय वायट प्रसंग आयल्यार भारत इश्ट देश म्हणून सदांच तेंको दितलो अशें म्हणत आतंकवाद आनी पायरसी आड झुजपा खातीर आफ्रिका आनी भारत देश जोड पालवान वावुरतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। लगभग 4,400 भारतीय पीसकीपर्स, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, अफ्रीका में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आतंकवाद और पायरेसी के विरुद्ध लड़ाई में भी हम अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोविड महामारी के मुश्किल समय में हमने अनेक देशों को खाद्य पदार्थों और वैक्सीन की आपूर्ति की। अब हम अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर कोविड और अन्य वैक्सीन की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम कर रहे हैं। मोजाम्बिक और मालावी में साइक्लोन हो या मेडागास्कर में फ्लड्स, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सदैव अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या भोंवडे उपरांत 25 ऑगस्टाक ग्रीस देशाक भेट दितले। तांचे हे भेटेविशीं भारत विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हांणी चड म्हायती दिली। Both sides will look to expand and diversify the trade and investment segment of cooperation, deepen and expand the defense and security partnership, infrastructure cooperation, shipbuilding industry, something which is a great strength of Greece and where the opportunities, extensive opportunities is there, energy, agriculture, education, and as I mentioned earlier, migration and mobility. The visit would give both sides an opportunity to discuss also the regional and global issues of mutual interest and help broaden and deepen our bilateral engagement. 40 वर्सां उपरांत पयलेच फावट एक भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस देशाक भेट दिवपाचे आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ग्रीस भोंवडे विशीं ग्रीसाचे राजधानी एथेन्स हांगा अस्थायी भारतीयांनी भयंकर खोस दाखयली। दूरदर्शनाकडेन उलयतना विदेशांत रावपी भारतीयांचेरूय मोग दाखोवपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमकां आपलेपणाची जाणीव करून दितात अशें एका अस्थायी भारतीयान प्रतिक्रिया दिली। तरक्की पे जा रहा है, हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही है
उत्सुकता मुझे बहुत है और यहाँ इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। जब से ये खबर आई है कि मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने लोगों से, जैसा कि उन्होंने अभी पीछे इंडिपेंडेंस डे पे बोला कि मेरे परिवारजनों 140 करोड़ जो मेरा परिवार है मैं उसको संबोधित करता हूँ, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जो उनका परिवार उनकी देश की सीमाओं से बाहर रहता है वो उनको भी सदा अपने दिल के करीब रखते हैं, उनको प्यार करते हैं और जब भी उस जगह जाते हैं तो बिना अपने परिवार को मिले वो वापस नहीं जाते। कोई बंदे उनको शेयर भी करते हैं, पर जो इन्होंने किया है, ओवरऑल किया है, वो जब आप देखें वो इंडिया के लिए अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। इंडिया पहले कहते थे डेवलपिंग कंट्री है, अभी वो स्टेट आगे चल चुकी है। जैसे ये लूनर लैंडिंग अभी हुआ है, ये हुआ है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नहीं बिलीव कर रही हैं, पर अभी अपकमिंग इकॉनॉमी इंडिया है। काल चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर देवपी पयलो देश जाल्ल्यान भारतान इतिहास रचला। चंद्रयान 3चे विक्रम लँडर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर यशस्वीरित्या काल देंवले। इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले। हो अपयशांतल्यान शिकून घेतिल्लो धडो आशिल्लो अशें तांणी सांगलें। इतले मजगतीं चंद्रयान 3 मोहिमेचो फुडलो पावंडो सुरू जाला। विक्रम ह्या लँडरांतल्यान प्रज्ञान रोवर भायर सरून ताणें चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर प्रवास सुरू केला। भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोन ट्वीट करून ही म्हायती दिल्या। प्रज्ञान रोवराच्या आदारान इस्रो चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर कशे तरे संशोधन करतले हे विशीं इस्रोचे संचालक एस सोमनाथ हांणी सविस्तर म्हायती दिली। And what is significant about this is that India has reached the south pole of the moon where no country in the world could reach to date with the dedication and talent of its scientists. This achievement not only marks India's presence on the moon but also symbolizes the aspirations of 1.4 billion Indians. Beyond that, गोयचे भेटेर आशिल्ल्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल राजभवनांत दूरदर्शनाचेर चंद्रयान 3चे थेट प्रक्षेपण पळोवन वैज्ञानिकांक परबीं भेटयली। गोयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी व्हिडिओ संदेश जारी करून चंद्रयान 3च्या यशा बद्दल वैज्ञानिकांचें कौतुक केलें। As when history is made today with the successful moon landing of the Chandrayaan-3 mission, our scientists have not only made history but also remade the idea of geography. It is truly a momentous occasion, the kind of event that happens once in a lifetime, making all Indians proud. I congratulate ISRO and everybody involved in this mission and wish them greater accomplishments ahead. The success of Chandrayaan, I believe, is also a major achievement for the whole of humankind. It shows how India has harnessed its rich traditional knowledge base along with modern science in the service of humanity. Spectacular victory of Chandrayaan-3 is an epoch-making moment in the history of India and universe as a whole. We have become now fourth country that is successfully reaching moon, and in this auspicious moment of victory I am congratulating the team behind it, and at the same time the efforts made by our Prime Minister, our experts in the field, and ISRO, especially its scientists and its chairman team. I am congratulating everybody and praying our country would reach shortly the Bishop Guru of the world for development, peace and scientific yatra should be reached and to achieve its goal fully.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, शेती मंत्री रवी नायक, येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात, आमदार देविया राणे, एलेक्स सिक्वेरा, राजेश फळदेसाय, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार डिलायला लोबो, जेनिफर मोन्सेरात हांणी सगळ्यांनी पणजेंतल्या मनरिजवण संस्थेच्या मेकॅनिज पॅलेसांत दूरदर्शनावेल्यान चंद्रयान 3चे चंद्रावयल्या लँडिंगाचें थेट प्रक्षेपण पळयलें. ह्या वेळार शालेय विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी इस्रोच्या वैज्ञानिकांचें कौतुक केलें. गोंयांतल्या एका कंपनीत चंद्रयान 3चे कांय भाग तयार केल्ल्याचो आपल्याक अभिमान दिसता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. चंद्रयान हे करून घेता. हे सॉफ्ट लँडिंग फक्त इतक्याच खातीर म्हत्वाचें नाशिल्लें, तर सॉफ्ट लँडिंग म्हत्वाचें आशिल्लें हे साऊथ पोल ऑफ द मून हांगासर आमी सॉफ्ट लँडिंग करताले. आतां पर्यंत खंयच्याच देशात अशा पद्दतीचे सॉफ्ट लँडिंग साऊथ पोलात करूंक ना. आमचो पयलो देश आसा अशा पद्दतीचे सॉफ्ट लँडिंग करपी. आनी सक्सेसफूल हे करपा खातीर म्हणजे इस्रोचे सगळे सायंटिस्ट आनी बाकीचे सगळे जाण जे चंद्रयान 3 हाज्या खातीर जे सगळे जाण वावुरताले, जे सगळे सायंटिस्ट जे काम करताले तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव पुराय इस्रो टीमीचे खूब खूब अभिनंदन करता. म्हाका दिसता चंद्रयान 3 हे यंग जनरेशना खातीर इन्स्पिरेशन दिवपी आसतलें. म्हाका दिसता सगळे जाण हे भुरगे हाज्या कडल्यान प्रेरीत जावन अशा पद्दतीचे स्पेस आनी रिलेटेड हाजेर विशेष करून आपूण काम करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी ह्या मिशनाचे मेन ऑब्जेक्टिव्ह जे आशिल्ले इट इज एन आमी म्हणटा की मिशन लायफ इट इज एन हे मिशन लायफ पुराय 14 दिसाचे आशिल्ले. फ्रॉम द अर्थ टू मून वचपा खातीर पुराय 14 दीस लागले. एक काळ आतां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यानी सांगला त्या प्रमाणे चंद्रा मामा, चांदू मामा आमकां खूब पयस आसा असो दिसतालो. तो आतां चड पयस उरूंक ना, फक्त 14 दिसाच्या एका टुराचेरूच आसा. इतको लागीं आमी पावल्ले आसा. अशा पद्दतीचे सेफ अँड सॉफ्ट लँडिंग करपी लुनार सर्फेसाचेर भारत देश व साऊथ गोवा पयलो देश आसा. आमी पळयता की ह्या पद्दतीची सायंटिफीक एक्टिविटी आनी एक्सपिरियन्स वाचपी आमी ह्याच्या पयलीं 2 फावटी जरी पुराय सक्सेसफूल जाले नासत, सॉफ्ट लँडिंग करपा खातीर आमी पयलेच फावटी पुराय सक्सेसफूल जाल्ले आसा. चंद्रयान 3 चंद्राचेर यशस्वीरित्या देवतकच भाजप कार्यकर्त्यांनी पणजेंत भाजपा कार्यालया सामकार फोगोट्यो मारून खोशी उक्तायली. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी भाजपाचे फुडारी दामू नायक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी दामू नायक हांणी आपले मनोगत उक्तायलें. सगळेच जण भारत देशातले सगळे नागरीक एक नवीन आज एक क्षण जो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो, जे चंद्रयान 3 हे यशस्वीरित्या चंद्राचेर तेचें लँडिंग जालें. आमच्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे साऊथ आफ्रिकेक आसात, ब्रिक्सची मिटींग आसा. थंयच्यान स्वता तेंच्यांनी हो क्षण स्वता लायव्ह पळयलो आनी त्या नंतर स्वता ते संबोधीत केले. सगळे आमचे जे इस्रोचे सायंटिस्ट आसात, इस्रोचो चीफ सोमनाथ आनी तेजी संपूर्ण टीम, ह्या सगळ्यांचे तांच्यांनी अभिनंदन केलें आनी स्वता फोनार ते उलयले. कारण एक ऐतिहासीक क्षण, ज्या क्षणाची संबंद देशवासीय वाट पळयताली, तो क्षण आज आमकां पळोवपाक मेळिल्लो आसा. हो एक आज नवीन इतिहास जाल्लो आसा. न भूतो न भविष्यते अशें जें म्हणटात त्या प्रमाण. आनी एक देशाच्या हातूंतल्यान म्हणजे जगान मानाचो तुरो जो म्हणटात आमी, तो आज ह्या भारत देशाक आमच्या सायंटिस्टांनी मेळोवन दिल्लो आसा. हांव अभिनंदन करता इस्रोचे चीफ जे आसात सोमनाथजी आनी ताची संपूर्ण टीम, ज्यांच्यांनी अहोरात्र गेले कितले दीस ते काम करून एक यशस्वीरित्या आमचे हे जे यान जे आसा, हे चंद्रयान जे आसा ते सक्सेसफूल लँडिंग केलें. 14 तारखेर हरिकोटा तामिळनाडू हांगासर ते टेक ऑफ केलें आनी बरोबर 40 दिसांनी तेजें वेवस्थीतपणे लँडिंग जाल्लें आसा. 140 कोटी भारतीयांचो अभिमानाचो दीस आसा, खुशयेचो दीस आसा. आयज सबंद भारतभर दिवाळी मनयतात, ढोल ताशे नगारे वाजयतात, गोड धोड खावयतात, फटाके वाजयतात आनी तातूंत भितर आमी भारतीय जनता पार्टीची ही सगळी टीम आसा. आमकां खंय तरी स्वाभिमानाच्या हातूंतल्यान एक खंय तरी नाचपाचो आनंदाचो क्षण आसता आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. म्हाका मुद्दम याद जाता तो दीस, ज्या दिसा सायंटिस्ट शिवंत हे अक्षरशः दोळ्यांतल्यान दुख गाळटाले आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तांच्या फाटीचेर हात भोवून तांकां सांत्वन करताले आनी सांगताले बेटर लक नेक्स्ट टायम. तांचे ते प्रयत्न आसताले
तांच्यांनी त्या वेळाचेर घातिल्ले ते प्रयत्नान खंय तरी चुकीची दुरुस्ती आसतली आनी आयज जे सायंटिस्ट जे सोमनाथ आसा आनी तांची टीम जी आसा त्या टीमीन हे यशस्वीपणान पार केली आनी खुशी जाता इतलीच की म्हजो भारत आनी आमचो हिंदुस्तान हो आयज त्या ह्या लायनीन भितर 4थ्या नंबराचेर आमी आसा. आफ्टर रशिया, आफ्टर अमेरिका, आफ्टर चायना हे व्हडले देश, डेव्हलप कंट्री, आनी तांचे नंतर भारताचो नंबर लागता हे खरेंच कौतुकास्पद बात आसा. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथ, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं, इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें. जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज पोन्न्या गोंयच्या बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस इगर्जेक भेट दिली. थंय फादर पेट्रिसियो फेर्नांडीस हांणी तांकां येवकार दिलो. तांचे वांगडा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, आमदार राजेश फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. उपरांत राष्ट्रपतींनी श्री शांतादुर्गा देवस्थान कवळे हांगा भेट दिली. निमणे सुवातेर राष्ट्रपतींनी वेर्णेच्या श्री म्हाळसा देवस्थानाक भेट दिली. ह्या वेळार देवस्थानाच्या जाळवणदारांनी तांकां येवकार दिलो. तशेंच मुखेलमंत्री आनी राज्यपाला वांगडा आमदार आलेक्स सिक्वेरा हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय म्हणयारे संबित पात्रा हांणी आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत काँग्रेसचे फुडारी मणिशंकर अय्यर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची बदनामी करपी पाकिस्तानात केल्ल्या वक्तव्याचेर खर टिका केली. तांणी सांगलें की मणिशंकर अय्यर हांचे काँग्रेस पक्षाकडेन घनिश्ठ संबंद आसात. 2019 मणिशंकर अय्यर हांणी वेंचणुके आदीं तशेंच बदनामीकारक वक्तव्य केल्ले. खेरीज तांणी अशाच बदनामी करपी वक्तव्यांत हिंदूच्यो भावना दुखयल्ल्यो अशें संबित पात्रा हांणी सांगलें. ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने नाक भौं सिकोड़ करके नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकता. बन सकते भी नहीं बोला, बन सकता. मोदी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता. ज्यादा से ज्यादा अगर वो चाहे तो आके जो प्लेनरी सेशन और जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, उसके बाहर टेंट लगा करके चाय बेचने का काम करे. नतीजा आप सबको पता है. देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाया. 2019 के चुनाव से पहले गांधी परिवार के मुकुटमणि मणिशंकर अय्यर, उन्होंने फिर से कहा था और उस बार पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हराना होगा, मोदी को हराना होगा, मोदी को हटाना होगा. ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने 2019 के चुनाव से पहले घोषणा की थी और जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी एक नीच आदमी है. देश के तमाम लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि आखिर गांधी परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए कैसे कर सकते हैं.
राजस्थानातल्या जयपुरात सुरू असलेल्या G20च्या व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्रीस्तरीय बसकेचे आज केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी येजमानकी केली. ह्या वेळार उलयतना सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योग संवसारीक अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे योगदान दितात तेन्ना असल्या उद्योगांक आमी भयंकर उर्बा दिवपाची गरज आसा अशें मत गोयल हांणी उक्तायलें. The micro, small and medium-sized enterprises play a crucial role in the global economy and need continuous support. As the Honorable Prime Minister said, maximum support. These enterprises are the backbone of our economies, driving innovation, creating jobs and contributing significantly to overall economic growth. It is important that we collectively work towards ensuring equitable access and participation for MSMEs in global trade. This certainly will help unlock new avenues for growth. तेजस ह्या लढाऊ विमानान गोयच्या किनाऱ्यावेल्यान हवेंतल्या हवेंत मारो करपी भारतीय बनावटीचे अस्त्र हे क्षेपणास्त्र सोडलें. सुमार 20,000 फूट उंचायेवेल्यान काल विमानांतल्यान हे क्षेपणास्त्र सोडपाक यश मेळ्ळें. संरक्षण मंत्रालयान कळीत केल्या प्रमाण चाचणीची सगळीं उद्दिष्टां पुराय केल्लीं आसून नियोजना प्रमाण ही चाचणी अचूक थारली. ह्या अस्त्र क्षेपणास्त्राची निर्मिती संरक्षण संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा म्हळ्यार DRDOच्या हेर प्रयोगशाळांनी डिझायन विकसीत केला. मंत्रालयान म्हणा की स्वदेशी बनावटीच्या तेजस विमानांतल्यान शस्त्राचो मारो करप हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन घातिल्लें एक व्हड पावल आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें की ह्या प्रक्षेपणाक लागून तेजसच्या लढाऊ क्षमतेत लक्षणीय वाड जातली. वेगवेगळ्या परीक्षा मंडळां मार्फत जावपी परीक्षा आतां वर्सांतल्यान 2 फावटी जातल्यो. ह्या 2 परीक्षांत सगळ्यांत चड गुण मेळोवपी विद्यार्थ्यांचें मुल्यांकन जातलें. वर्सांतल्यान एकदांच जावपी परीक्षांक लागून विद्यार्थ्यांच्या मनाचेर येवपी ताण आतां उणो जातलो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी काल नवी दिल्लीत शालेय शिक्षणाचो राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडो प्रकाशीत केलो. त्या वेळार उलयतना धर्मेंद्र प्रधान हांणी आपलें मत उक्तायलें. फुडल्या शैक्षणीक वर्सा सावन नवी पाठ्यपुस्तकां उपलब्ध करून दिवपा खातीर यत्न चालू आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. ज्येष्ठ अभिनेत्री सीमा देव आज संवसाराक अंतरल्यो. आज सकाळीं तांकां मरण आयलें. तांची पिराय 81 वर्सां आशिल्ली. आज सांजे तांच्या कुडीचेर दादरच्या शिवाजी पार्क मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जाले. सीमा देव हांणी सुमार 80 मराठी आनी हिंदी सिनेमांत अभिनय केल्लो. फाटलीं कांय वर्सां सावन त्यो दुयेंती आशिल्ल्यो. चित्रपट सृश्टींत आपल्या अभिनयाच्या नेटार आनी प्रेमळ स्वभावान लोकांच्या मनांत आदराची सुवात प्रस्थापीत केल्ल्यान चतुरस्त्र अभिनेत्री सीमा देव हांकां मरण आयिल्ल्याचें आयकून मनाक खूब दुख्ख जालें अशा शब्दांनी महाराष्ट्र मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी तांकां आर्गां ओंपलीं. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. संवसारीक बुद्धीबळ सर्तीच्या निमण्या फेरयेंत आज नॉर्वेचो मॅग्नस कार्लसन जैतिवंत थारलो. ताणें अझरबैजानांतल्या बाकू हांगा जाल्ल्या टाय ब्रेकर खेळांत भारताचो प्रज्ञानंदा हाचेर जैत जोडलें. काल भारतीय ग्रँडमास्टर प्रज्ञानंदा आनी कार्लसन हांच्या मदलो दुसरो खेळ अनिर्णीत सोंपिल्लो. त्या खातीर जैतिवंत थारावपा खातीर हो टाय ब्रेकराचो खेळ खेळ्ळो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. जोहान्सबर्ग हांगा जाल्ल्या ब्रिक्साच्या बसकेंत अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, साऊदी अरेबिया तशेंच UAE हे नवे वांगडी जोडपाचो घेतलो निर्णय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या नव्या वांगड्यांक भेटयली परबीं. आफ्रिकेंतल्या खंयच्याय देशाचेर कसलोय वायट प्रसंग आयल्यार भारत इश्ट देश म्हूण सदांच दितलो तेंको. आतंकवाद आनी पायरसी आड झुजपा खातीर आफ्रिका आनी भारत देश वावुरतात जोड पालवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज पोन्न्या गोंयच्या बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस इगर्जेक तशेंच कवळेच्या श्री शांतादुर्गा आनी वेर्णेच्या श्री म्हाळसा देवस्थानाक दिली भेट.
भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय म्हणयारे संबित पात्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत काँग्रेसचे फुडारी मणिशंकर अय्यर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची बदनामी करपी पाकिस्तानात केल्ल्या वक्तव्याचेर केली खर टिका. आनी संवसारीक बुद्धीबळ सर्तीच्या निमण्या फेरयेंत आज नॉर्वेचो मॅग्नस कार्लसन थारलो जैतिवंत. ताणें टाय ब्रेकर खेळांत भारताचो प्रज्ञानंद हाचेर जोडलें जैत. आनी इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.